आशा भोसले हिचो जल्म 1933 वर्सा महाराष्ट्रातल्या सांगली या ल्हान शारांत जालो खरो, मात तिचे खरे मूळ गोंयांत आशिल्ले। आशा भोसले हिका 3 भयणी आनी 1 भाव आसा। संगीत कुटुंबात ती वाडली, जंय संगीत वो दिसपट्टे जिणेचो एक भाग आशिल्लो। तिचो बापूय नामनेचो शास्त्रीय गायक आनी शिक्षक आशिल्लो। फक्त आवडीन न्हय तर गरजेक लागून तिणे पिरायेच्या 10 वर्सांची आसतना गावपाक सुरवात केली। बापायच्या मरणा उपरांत तिच्या जिवितांत खूब बदल घडले। ल्हान पिरायेचेर तिणे आपल्या कुटुंबाची जापसालदारकी सांबाळली। तिच्या कार्यकर्दीची सुरवात खूब संघर्षांनी जाली। तिका सुरवेक चड संद मेळिना, तिचे कडेन खूबदां दुर्लक्ष जाताले आनी तिची तुळा हेरां कडेन जाताली। जायत्या जाणांक तिचेर दुबाव आयलो, पूण ती बळिश्ट उरली आनी कश्ट करीत रावली। पूण तिणे केन्नाच हार मानली ना। ती गायताली, शिकताली आनी स्वताक सुदारत रावली। ल्हवू ल्हवू तिच्या प्रतिभेक मान्यताय मेळपाक लागली। तिणे चित्रपटांत गितां गावपाक सुरवात केली। जायत्या चित्रपटांनी आनी वेगवेगळ्या भाशांनी तिणे गितां गायली। ताका लागून तिचो आवाज सगळे कडेन पावलो। रोमॅन्टिक, उर्बे भरीत, शास्त्रीय आनी भावनीक अशी सगळी गितां तिणे गायली। काळा प्रमाण ती एक व्हड आनी लोकप्रिय गायिका जाली आनी तिच्या ह्या संघर्षाक यशाचे फळ मेळ्ळे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीचे दिग्गज संगीतकार आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नय्यर, सचिन देव बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांचे वांगडा तिणे जायती अजरामर पदां गायल्यात। तिच्या ह्या वावराक आयज संवसारभर लोक सलाम करतात। गिता बाबतीन तिचे हे योगदान आयज प्रत्येकाच्या काळजात रुजला। तिणे गायिल्ली पदां आयज प्रत्येक लोक गुणगुणटा। आशा भोसले ही फक्त गायिका न्हय तर संघर्ष, निश्चय आनी कलेची ती एक प्रेरणादायक कथा। ती एक लेजंड।